ना इश्यू जालो गोंयांत मेन इश्यू आज आहा म्हणटा तो उदक आनी दुसरो इश्यू म्हणटा तो गॅस सिलिंडर. गॅस सिलिंडरा खातीर टुरिजम ठप्प पडपाचें आनी ताजेर जर आमी कॉलिंग इंटेन्शन केलें जाल्यार इट वील नॉट बी आउट ऑफ प्लेस. इट इज समथींग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. मुंबईत 50% वयर म्हणजे आज 75% इटली सगळें बंद जालें. मुंबई तें जातलें जाल्यार हांगाय तें घालप आसता परिस्थिती आहा. इंडक्शन इतल्यार बी जावंक आसता. तूं चॅक कर ब्लिंकिटाचेर वच एमेझॉनाचेर वच इंडक्शन मेळना. सो हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ सरकार जो सरकार आज चलयता मोदी नेतन्याहूक मेळपाक जाय येवन दुसरे दिसा वॉर स्टार्ट. सो ही हॅज टू प्रिपेर हिमसेल्फ. आतां एक नवें उत्तर ते दिवंक शकता की इराणान आज हॉर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान 2 ऑयल टँकर आमचे सोडले विच इज एक आमकां बरें आसा. आतां तुमी गॅस हाडा सरकार तुमी चलयता. इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट पीपल आर नॉट इनकन्विनियन्स. दॅट इज द लॉ ऑफ द लँड. So therefore, it's our job to draw the attention of the government to an ongoing issue. Ongoing issue in Goa, certain pressing issues. There is complete shortage of commercial as well as domestic cylinders. And second, there is panic. आणि दुसरें म्हणटा तें उदक. गरमी सुरवात जाल्या मार्चाचो मिड मार्च पासून आमी पावूंक ना. एप्रील आनी मे आनी उदकाची टंचाई जावपाक लागली. सगळ्या तालुक्यांनी ऑन एन एवरेज 4 ते 6 वरां उदक मेळटा. ताजे वयर मेळत ना. थोड्या गांवांनी 2 दिसांनी एकदां मेळटा. ही परिस्थिती आहा. ह्या परिस्थितीत आमी टॅकल करपा खातीर वर्सांची वर्सां हे प्रश्न काडटा. 2019 तो येना जाल्यार 2019 मुख्यमंत्र्यान बजेटान सांगिल्लें 2019 हांव बरो पयस वता. आतां आमी कितें आहा 26 7 वर्सां पयलीं माय गव्हर्नमेंट विल एन्श्योर दॅट ऑल द अबव प्रोजेक्ट आनी प्रोजेक्ट्स दिले विल बी कंप्लिटेड बिफोर 2025. आतां आमी कितें आहा 2026 म्हणून हांव मुद्दाम वाचून उलयता पयलीं वीच वील एनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड एंड मेक हेडवे टू अचीव वॉटर समीट ऑफ 24/7 वॉटर सप्लाय टू ऑल इन गोवा विथ नो डिस्क्रिमिनेशन टू रुरल एंड अर्बन. आज जर पळयलें जाल्यार पेडण्यां 3 वरां येता, तिसवाडी 3 ते 4 वरां, पोंडा 4 वरां, बार्देस 6 वरां, सालिगांव सांगोळडा 2 वरां ऑन ऑल्टरनेट डेज, सत्तरी 3 ते 4 वरां, सालसेत 6 वरां, केपें 4 वरां, धारबांदोड्या 2 ते 4 वरां, काणकोण 3 ते 4 वरां. ही आयचे दिसाची परिस्थिती आसा. सो उदकाची टंचाई ऑलरेडी गोंयकारांक लागली. गोंयकार सफर करतात, फेस करूंक लागले. आनी फुडें एप्रील आहा, मार्च सोंपपाचो आहा, एप्रील आहा आनी मे आहा. ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकारान सामके इमर्जन्सी मेजर्स कितें ते दाखोवचे पडटा. कंप्लीट फेल जाला. 2019 हांवें तुका बजेट स्पिचीचेर ताजें वाचून दाखयलें. आतां 7 वर्सां जालीं आनी 2025 सगळे प्रोजेक्ट ते कंप्लीट जावपाचे आहा. कांय कंप्लीट जावंक ना. आतां थोडेच कितें उरला ताजेर ते करतात. सो 15 दीस असा स्टॉक म्हटला न्हू एलपीजीचे खंयच्या स्टॉक जाता. एलपीजी नाच बरें खंय आहा स्टॉक. मुख्यमंत्र्यान म्हटलेले 15 दीस. तो म्हणटा तो उगीच सांगता न्ही. तुमची वचान पळया मरे तुमकां मेळटा जाल्यार पळय. ना ना कांय मेळना. सगळें ब्लॅकान विकतात. सगळें पॅनीक जालें. पॅनीक म्हळ्यार कितें इंडक्शन हें पळय मेळना तुका. कित्याक तुमकां पॅनीक मिरची ना म्हणून लोक आपूच जाता. 60 रुपया वाडयल्या सरकार कमी करून पळय वाडोवपाचें दुसरें सप्लाय. प्रायस रायज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाय. सप्लाय कमी जाल्यार हॉर्मुझ स्ट्रेट बंद जाल्या म्हणून क्रूड ऑयल वाडला. आनी इराणान सांगलां की ईद जर तांचें जालें त्या नंतर हें सोंपना जाल्यार $200 ब्रँड म्हळ्यार $58 ब्रँड आशिल्लें बिफोर द वॉर ते $200 जातलें. म्हळ्यार म्हारगाय भरमसाट जातली. हें बजेट फोगाक वता. हो जो बोमाडो आहा तो वयर तुजो पावचो ना तो पयलोच फुटतलो. विलेबाब WRD मिनिस्टर म्हणटात मिराबाचो बंधारा पळय लोकांक उदक नाका तें सांबाळपाक प्रिजर्व करपा खातीर आमी तो बंधारा गरजेचें म्हणटात. सांकवाळे हांगा जो नॅचरल डॅम आसा काल उलयला मॅडम. काल उलयला जुवारी 7,99,000 जमीन कन्वर्जनाक घाल्ली आहा. ओरिजिनल तांचें जाल्लें तातूंत नॅचरल रिजर्वोयर जो आसा जो
71 and 72 कितें तो सर्वे नंबर म्हाका एक्झॅक्ट याद ना सर्वे नंबर नारायण नायकान म्हाका ते डिटेल्स दिल्ले हो जर सरकार सादर करना आनी दुसरे कडेन तुमी बांदता ते तुमी लोकांक जस्टिफाय करून दिवंक जाय मिराबाग गरजेचो ना गरजेचें हें लोकांक तुमी जस्टिफाय केलें आनी लोकांकूय दिसलें जर उदकाची टंचाई फील जाता जाल्यार कितें तरी करपाक जाय लोक ते सपोर्ट करतले हे चणाच स्टोरी पूण हांगा आसा थंय उदक तुज्यान सांठोवन दवरूं येता तो तूं कन्वर्ट करून नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाक ते उरता कंप्लीट फ्रॉड हे पयलें म्हणल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराची आज जयंती तांणी ती जमीन दिल्ली 4 आणे कित्याक दिल्ली नोकऱ्यो तयार करता घरा बांदून प्रेस्टिजान ती व्हरपाक न्हू सो आनी भाऊसाहेब बांदोडकराची लेगसी खाली सोमतीच विकली बाजारांत आनी हांकां कसलोच रायट ना आज ते हार घालून म्हणून कांय जायना सगळ्यात व्हडले स्कॅम म्हणटा ते जुवारी स्कॅम आनी ते जुवारी स्कॅम आज चालू आसा हे सरकार ऑयल क्रायसीस हांव सांगलें मरे ऑयल नॅचरल गॅस LNG एवरीथींग इज कनेक्टेड फ्युअल सी इफ ऑयल गोज अप diesel goes up, petrol goes up, diesel goes up, your fish goes up, your tourism goes up, everything is going to become unprofitable. Everything is linked to fuel. 100%. मोदीन आपले विश्वगुरु कसले ते दाखवूंक जाय विजय बाब एक See, these housing projects or whatever that are coming, at the moment, PDA is with the BJP. The municipality is with the BJP. That project was stalled many years ago. It is a fact. And I myself had stalled it because people had objected to it. Now that land has been converted into commercial. And a bigger project has been brought. By whom? By the same BJP. And those people who are objecting, many of them have worked for the BJP in the last election. So if we are with them, they don't want the project, we also don't want the project. We have no interest in the project. But they should go to the BJP and get it stopped. Another lady who is there is a RG worker. So RG and BJP in Phatodda are joint venture. So no problem, let them use their joint venture and get the project. विजय बाब TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा ताणें म्हणलें 39A अमेंडमेंट ते लोकांक गरिबां खातीर अभिनंदन लोधा भुतानी युजेन हे गरीब आणि गिरेस्त कायद्या सकल सगळे एक गरिबां खातीर सेपरेट कायदो आसूंक जाय तूं कन्वर्जन मागतलो 300 मिटरच म्हणटलो काबराक सांगतलो रानार मदीं तूं 300 मिटर कन्वर्जन मागतलो सारकें तें गरिबाक करून दिवप सारकें गरिबाक म्हणून कायदो मोडप अशें नासता न्ही ताका एक सिस्टम आसता सिस्टम इज प्लॅनिंग म्हणटा आरपी म्हणटा रिजनल प्लॅन करपाक जाय आनी कांय ना लाखांनी कशी लाखांनी न्ही 1 स्क्वेअर मिटर पसून कायदो फॉलो करून रेग्युलेशन फॉलो करून कर कितेंय करपाचें आहा तें हांगा रेग्युलेशन ना हांगा तुका दिसता म्हणून तूं कन्वर्ट करता तूं म्हणटा की XYZ गरीब म्हणून कायदो चेंज जावंक शकता इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल फॅक्टर्स इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लॅनिंग तो प्लॅनिंग फॉलो करूं गरीब आनी गिरेस्त टावन प्लॅनिंगान लागना टावन प्लॅनिंगान सिंपल कॅल्क्युलेशन आहा हांवें एक घाल्लें गरीब आनी गिरेस्त तें तांणी करूंक ना कितें तें की गोंयकार सिंगल फॅमिली ड्वेलिंग घालता तर 250 स्क्वेअर मिटराचेर सकल जाल्यार ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावप कसलोच टॅक्स लावप ना लायसन्स दिवप अभिनंदन लोधा ना ते हांवें घाल्लें तें करूंक ना ताणी ते म्हणटाले लॉस ऑफ रेव्हेन्यू इवन एज मिनिस्टर आय फेल्ड इन डुईंग दॅट आय अनाउन्स्ड इट इवन इन द बजेट आतां ते तो काल सांगता पळय ते 10 लाख केल्ले हिल कटिंगाक 17A 17B ते हांवेंच केल्लें हांव मंत्री आसतना आनी स्टार्ट जालें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर